नमस्कार. आयच्या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्याक येवकार. लास्ट वीक कॅम्पेनिंगाचो आनी कॅम्पेनिंगाच्या ह्या लास्ट विका भितर हें कॅम्पेन खंयच्या मुद्द्यांचेर गाजलें, रायट मुद्द्यांचेर गाजलें काय ना, आनी सद्याक कोणाक एज आसा हाजेर आमी भासाभास करता. 3 मानेस्त सांजे बरोबर 4 आसपाचे. भारतीय जनता पक्षाचो रिप्रेझेंटेटीव आसपाचो, पण तांचो प्रचार आनी तांचे ऐन टायमार सभा ठरत आसात. ताका लागून तांचो रिप्रेझेंटेटीव हांगा पावपाक शकलना. पण बाकीचे 3 पक्षांचे तांचो म्हत्वाचो वांटो आसा ह्या वेंचणुके भितर. ते आसात, पयले आसात मोगोचे फुडारी डॉक्टर केतन भाटीकर, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे काँग्रेसीचे फुडारी एडवोकेट यतीश नायक, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हणजे आम आदमी पार्टीचे फुडारी वाल्मिकी नायक, स्वागत. वाल्मिकी, सुरवात तुमचे कडच्यान करता, बिकॉज तुमी खूब जाणांक टेन्शन दिलां ह्या इलेक्शनाक. आनी ते टेन्शन अशें की कांय काँग्रेसवाले उलयतना दिसतात की आपाच्या कॅन्डिडेटाक लागून BJPक एडवांटेज मेळटली काय कितें. हाव रियलिस्टीक इज दीस थ्रेट परसेप्शन, आनी एक पक्ष म्हणून तुमी हाजे कडेन कशें पळयता? इट इज नॉट रियलिस्टीक दॅट BJPक फायदो मेळटलो, पूण इट इज रियलिस्टीक दॅट दोनूय BJP आनी काँग्रेस ह्यो हरतलो. बिकॉज एल्वीस गोमचा सारको कॅन्डिडेट अजून सावथ गोवान कोणेच पळोवंक ना. एस्पेशली BJPच्या विरोधान रावतलो जाल्यार काँग्रेसीन एक बरो उमेदवार दवरूंक जाय आशिल्लो. दे आर अ बीग पार्टी, दे आर द ओल्डेस्ट पार्टी, दे शूड हॅव पुट अ स्ट्रॉंग केपेबल कॅन्डिडेट. तो घालो ना, अँड दे हॅव सेल्फ डिफिटेड. म्हाका दिसता आपलोच ताणें पांयार हें करून दवरला. आनी फ्रॉम ऑल कन्सिडरेशन्स आमी जितले लोकां कडेन उलयल्या तेवटेन, इवन काँग्रेस वोटर्स आर स्पेशली प्लॅनिंग टू वोट फॉर एल्वीस दीस टायम. तांकां पार्टीचे व्हडले पडिल्ले ना. दे हॅव नथींग अगेन्स्ट आप, पूण एज एल्वीस गोम्स आय थिंक ही वील बी द रायट चॉयस फॉर गोवन्स. आनी एल्वीस गोम्स असो मनीस की ही हॅज एट्रॅक्शन फ्रॉम ऑल पार्टीज. सो म्हाका दिसता BJPचे सुद्दां लोक, especially if you go into the mining belt and all, you will be surprised, because even though it may not be a issue that is coming out in the media, there is an undercurrent of dissatisfaction against BJP. आणि काँग्रेसीन ताजेर कांयच म्हळ्यार सोल्युशन दिवंक ना, कांय पुढाकार घेवंक ना टू बी एन ऑप्शन. सो देर विल बी बिग सरप्रायझीस, अँड द सरप्रायज विल बी इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड एल्वीस गोम्स. तुमकां ही गजाल पडटा की ज्या एक फोर्सान किंवा एक अजेंडा घेवन जे कॅम्पेन तुमी उबी करपाक जाय आशिल्लें, थंय तुमी कमी पडले. मायनिंगाचो इश्यू आसूं, जॉब्सांचो इश्यू आसूं, तुमी एक वेगवेगळी सभांनी उलयले आसात. बट एक फोकस दवरून एक जो प्रचार जावपाक जाय आशिल्लो, जी पॉकेट्स हरशीं BJPची आशिल्ली, जी तुमची फावरां दिवपाक शकता आशिल्ली, हॅव यू सक्सिडेड in getting them on your side? See, I don't agree with Valmiki. In as much as he says we have kept a bad candidate, or tane म्हणला की we have failed in taking up issues. I don't agree. Congress party has given good candidates in both the parliamentary constituencies. आणि लोकांचे जे इश्यू आसा ते अनएम्प्लॉयमेंट आसूं, जॉब्स आसूं, इकॉनॉमीची आमची दुर्दशा आसूं, CRZ आसूं, कोल आसूं, मायनिंग आसूं, सगळे इश्यू आमी घेवन लोकां पर्यंत गेल्या. लोकांचो प्रतिसाद एकदम बरो आसा. आतां अंडरस्टँड वन थिंग, वोटर्स हुशार आसता. वोटर्स डोंट गेट कॅरीड अवे, आनी दे मे विश टू डू अ प्रोपगंडा, सम फॉल्स प्रोपगंडा ऑर वॉट एवर. लोक बळी पडनात. पीपल डोंट वॉन्ट देअर वोट टू बी वेस्टेड. पीपल हॅव रियलायज्ड मतां स्प्लिट जावची ना. People don't want their vote to be wasted. People have made up their mind to throw BJP out. People have therefore made up a mind that the only party which can save Goa from this current issues and problem is the Congress party. People, आमकां कळटा न्ही, जेन्ना तूं लोकांक मेळटा तेन्ना people are gravitating towards Congress. You can see that on the ground. Nobody is going to vote for AAP. AAP is not an option at all. And people will not waste their vote. Okay. It will be Congress candidates' victory in both the parliament seats as well as by-elections. Okay. एक तुमची असते सगळ्यात, तुम्ही ह्या इलेक्शनातले सगळ्यात वादग्रस्त पक्ष. जनरली तुमगे लिडर अशी वादापासून पयस रावपी, पण ह्या खेपेक तुम्ही फक्त वाद तयार केले ना, त्या वादाचेर बसूनच तुम्ही इलेक्शन सध्या झगडटात. अँड यू हॅव कम अप विथ अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रॅटजी. तुम्ही लोकसभे भितर तांकां सपोर्ट करतात, आणि बाय इलेक्शना भितर 3 वेगवेगळ्या मतदारसंघां भितर तुमचे 3 वेगवेगळी स्ट्रॅटजीज आसात. अँड एट द सेम टायम, ऑल्दो यू आर सपोर्टिंग देअर कॅन्डिडेट, यू आर स्टील अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट.
हें कितें हें म्हाका हें कळत ना, हें पंचांग म्हळ्यार तकलेकच वतना, कितें तें मातशें. कितें आशिल्लें लास्ट टायम जेन्ना हांव हांगा डिबेटाक आयिल्लो हय तेन्ना तुका याद आसा हांवें म्हणिल्लें की दीपक ढवळीकर कंटेस्ट करतलो हय आनी ताजेर किशोर नायक बाबान म्हणिल्लें कितें की दोतोर हें तुजें सारकें उरतलें की ना. सी MGP इज अ चेंज पार्टी नाव. इट इज अ पार्टी विथ लॉट ऑफ युथ्स. ही पार्टी आतां पयलीं सारके लोक गृहीत धरूंक शकचे ना. फुडले ते 2 वर्सान MGP पक्ष कसो बांदलो घेतलो, कशी एक एक कडेन बूथ कमिटी कशी कशी कार्यकर्तेच कमिटी जातली आमची, हेजेर MGP पक्ष वाडून वतलो. ही पयली गजाल. दुसरी गजाल MGP ग्रांटेड घेताले पळय, आतां एंड दिसा पर्यंत MGPचें कितें आसतलें पळय कोणाक कळचें ना. सो MGPन जें कितें डिसिजन घेतलां तें डिसिजन सामकें बरें घेतलां. पण हें कितें 3 वेगवेगळे मतदारसंघां भितर 3 वेगवेगळे सपोर्ट. हाऊ डू यू जस्टिफाय दॅट? whatever is happening is not justified at all. So we have to take some stand. पहिली गजाल म्हणटतर दीपक ढवळीकर रावतलो हे आमी कन्फर्म केल्ले. सुभाष शिरोडकर थंय वतलो तेन्ना आमकां विचारून कोणें घेवना, म्हणजे MGPक थंय तुमी ग्रांटेड घेतलो. सो आमकां एक डिसिजन घेवचो पडलो आनी आमी त्या डिसिजना बरोबर रावले. त्या डिसिजना खातीर आमी मिनिस्ट्री सोडल्यो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर सोडले. जाल्यार यू शूड रियली अप्रिशिएट सुदीन ढवळीकर की बाबा ते कित्याक तुमी सुद्दां हांगा प्रेसान कितें म्हणिल्लें एंड मोमेंट दीपकाक सुदीन फाटल्या काडटलो म्हणिल्लें. सो आज आमी त्या जाग्यार रावल्यात आनी फुडें सरल्यात. त्याच प्रमाणे जेन्ना BJPन आमकां गृहीत धरला तेन्ना मोगो पक्षाक रायट आसा खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करपाक आनी काँग्रेसीक केला सपोर्ट. तातूंत कितें वायट आसा? तुमकां हो सपोर्ट विचित्र बी दिसना, कारण दे आर स्टील विथ द गव्हर्मेंट. आनीक ते म्हापश्यां तुमकां सपोर्ट करतात, शिरोड्यात तुमचे विरुद्ध झगडटात एक्टिवली, आनी मांद्र्यां ते इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतात. ही कित्याक इतली कुफुसांव जालां गोंयची राजकारणां भितर? तांची इंटरनल पॉलिटिक्स कितें आनी तांचें डिसिशन मेकींग कशें ताचेर हांव उलोवंक शकना. पूण एक सांगूं शकता की काँग्रेस पक्षान पार्लमेंटाक 2 बरे कॅन्डिडेट दिल्या आनी एसेंब्लींत बाय इलेक्शनात 4 बरे कॅन्डिडेट एक दितली 3 दिल्या. अशी परिस्थिती आसा. अशें आसतना कोणूय जो आमकां सपोर्ट करता दॅट इज वेलकम. सो MG पार्टीन जर लोकसभेक आमकां सपोर्ट केलो, आमकां कोणाचोय सपोर्ट वेलकम. वी वॉन्ट टू विन ऑल द सीट्स एंड वी आर गिवन गुड कॅन्डिडेट्स. की दे आर स्टील विथ द गव्हर्मेंट एंड दे आर सपोर्टिंग यू. पळय, अंडरस्टँड, इट इज देअर डिसिशन टू सपोर्ट. वी एक्सेप्ट द सपोर्ट ऑफ एनीबडी हू वॉन्ट्स टू मेक काँग्रेस विन. When we are with the government, आमचे आमदार वेले जाता. सो बीइंग विथ द गव्हर्मेंट वाय कांट वी सपोर्ट पीपल? लेट देम रिमूव्ह अस. व्हॉट इज देयर इन दॅट? आमी आसात मरते, काडला न्ही आमचे मंत्रीपद, आमी आमचें काम चालवता. वाल्मिकी, हें जर कुफुसांव पळयलें, एज फार एज बाय इलेक्शन्स आर कन्सर्न, वाय डू यू थिंक युअर पार्टी वॉज सो कॉन्शियस नॉट टू गो हेड विथ दॅट? बाय इलेक्शनान आमी दवरल्या कॅन्डिडेट्स. इनफॅक्ट पणजे वी आर द फर्स्ट पर्सन टू इवन पणजे डिक्लेअर अ तुम्ही declare कॅन्डिडेट. केला. करेक्ट. पूण बट पयलीं तुमचो जो एकूण जो फोर्स आसा सगळो दॅट इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन सावथ. नॉर्थाक किंवा बाकी कडेन जितलो तुमचो सावथाक दिसता तितलो प्रभावी प्रचार तुमचो बाकी कडेन दिसना. वॉट इज द रिजन? न्ही, आमचो स्ट्रेंथ सदांच डोर टू डोर आसता. आनी तो शिरोडा जावं म्हापशा जावं आमचो बरो जोरान चल्ला एक्चुली. आनी आमचे बरोबर 200-300 लोक आमी घेना, बिकॉज सगळे जाणा ते लोक खंयच्यान येता आनी तांकां रातचे मागीर खंय पार्ट्यो जातात ते. सो आमचे बरोबर तसले व्हॉलंटियर येना. आमचे आसा ते पॅशनेट व्हॉलंटियर्स आनी ते लोकल स्थानीक व्हॉलंटियर आसता. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतालो, रिस्पॉन्ड करूंक सोदतालो जे यतीशान म्हळें. ही इज रायट की लोक वोट स्प्लीट जावपाक दिवचे ना. 2017 सुद्दां आम आदमी पार्टीन येदे व्हडले हातून कॅम्पेन केल्ली आनी तेन्नाय कन्फ्युजन आशिल्लें, भंय आशिल्लो वोट स्प्लीट जातलो काय ना. लोकांनी वोट स्प्लीट जावपाक दिलो ना आनी काँग्रेसीक 17 सीट दिल्यो. तरी पूण 17 सीट घेवन काँग्रेसीक सरकार करपाक जालो ना. आनी ताज्या मागीर 17चे आनिकूय कमी जाले आनी तांचे सगळे MLA BJPचे एक सबस्टिट्यूट टीम कशी जावन पडिल्ली आसा. म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना BJPचे MLA कमी जाता तेन्ना काँग्रेसीचे एक घेवन वता. आनी आनिकूय लायनीन आसा म्हूण हें सगळें ठरिल्लें आसा. आज थोडे BJPचे काँग्रेसीन गेला जायत, म्हापशेन बी जाला तशें. पूण आज जे कन्फ्युजन तयार केला ते ह्या 2 पार्ट्यांनी केला आनी लोक सामके विटल्या. सो जर लोक तो म्हणटा पळय न्ही वोट स्प्लीट जावचो ना, ही इज एब्सोल्युटली रायट अँड पीपल वील वोट इन फेवर ऑफ आप. आज तुम्ही जर व्हेरी व्हॅलिड इश्यू. अल्टिमेटली काँग्रेसीचे आमदार गेले म्हणून ही बाय इलेक्शनां जातात. तातूंतली एक म्हापशेची बाय इलेक्शन इज बिकॉज ऑफ अ डिमायज ऑफ अ MLA. अदरवायज ही बाय इलेक्शन 2 जी जाता ती तुमचे आमदार गेले म्हण आनी BJP गर्जना करत आसता की आनीकय आमदार तुमचे येवपाक तयार आसा म्हण. What would you say about this kind of politics? Point one. Secondly, why should people trust Congress in this scenario? People had voted for Congress in Shiroda and Mandre. आता काँग्रेस ते कन्सर्न MLAs जे आशिल्ले
ते डिफेक्ट केले तांणी. लोक धडो शिकयतली. लोक डिफेक्टरांचे इस्तिमासांव लोक करनात, तांकां धडो शिकयतली, तातूंत दुबाव ना. आतां हो सांगता पळय आमचो वाल्मिकी बाब, he is living in, he wants to wish something and he wants that his wish should come true. That is his lookout. But I can tell you what is on the ground. The ground is gravitating towards the Congress party. We will win. तुमकां तांची डुप्लिकसी सांगता. ते आतां तुवें सारको प्रश्न विचारलो. साश्टीतूच मतां फोडपाचें काम कित्याक करतात? एटलिस्ट अटेम्प्ट कित्याक करतात? फोडचे ना ते दुसरी गोष्ट. अटेम्प्ट करता. मांद्र्या कॅन्डिडेट घालूं ना. शिरोड्या घाला, म्हापश्यां घाला. सावथाक घाला, नॉर्थाक घाला. नॉर्थाक काम कित्याक करना? सावथाक करता मतां फोडपाक. लोक पिशे ना. People can see through. काय दिश्टी पडना न्ही, कळटा न्ही. He is underestimating people. तो कितें म्हणटा? केजरीवालाची मीटिंग मडगांव घाली म्हणून तो म्हणटा सावथाक. तशें that is not the नॉर्थाक No, Yatish, but the point is, it's a very simple. काल आमी मांद्र्या सोपटेची पब्लीक मिटींग पळयली, म्हापश्यां पळयली, फोंड्या पळयली. देर वॉज BJP इज ड्रॉईंग गुड अमावंट ऑफ क्रावड. आमी नरेंद्र मोदीची मिटींग पळयली. इफ यू लुक एट दॅट क्रावड, don't you think they are in a stronger position? Not at all. Not at all. तुका सांगता, when Rahul Gandhi ji came here to Shamaprasad Mukherjee Stadium, it was packed with double the, triple the people outside. तुका एक सांगता, आमच्यो येता मिटिंगो जातल्यो. You will see the way people are thronging towards Congress. Please understand one thing. आमच्यो बारीक कॉर्नर मिटिंगो जाता, बारीक वॉर्ड मिटिंगो जाता. आता पार्लमेंटाक म्हणजे एव्हरी इव्हिनिंग प्रत्येक कॅन्डिडेट मिटिंगो घेतात. बाय इलेक्शनाक प्रत्येक कॅन्डिडेट. आय हॅव अटेंडेड सो मेनी मिटिंग्स. तुका बारीकच्या बारीक मिटिंगेन जागो नासता रावपाक. दीस इज एक्चुअली तो ग्रहीत धरता. तो म्हणटा कितें, ते आमी 200 लोक घेवन वचना कित्याक रातचे तांकां खंय. सी इज टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड. एटलिस्ट काँग्रेस पक्षा बरोबर आनी काँग्रेस उमेदवारां बरोबर जे लोक भोंवता पळय, ते काँग्रेस जाय म्हणून भोंवता. ओके, म्हाका एक वजो मुद्दो आहा की तुमचो बी कॅन्डिडेट जो आसा एटलिस्ट शिरोडेचो, तो तुगे प्रचंड लोक घेवन भोंवतना दिश्टी पडटा. नाव आमी 2017 पळयलें, BJPन विजय संकल्प रॅली केल्ल्यो आनी थंय 5,000, 6,000, 7,000 लोक येताले प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. अल्टिमेटली ताचे मतां भितर कितें कन्वर्शन जालें तें सगळ्यांक खबर आहा. तुमी आतां प्रचंड जमाव बिमाव घेवन भोंवतात. जमाव इज इक्वल टू मतां, हें मान्य, हें तुमी धरून चलपाक शकतात राजकारणा भितर. पळय एक गजाल आसा. हय, तो वाल्मिकी बाब म्हणटा पळय की बाबा रातच्यो पार्ट्यो बिर्ट्यो, आमचे बाबा शिरोडा डिस्को बिस्को तशें कांय ना. पार्ट्यांक बी कोण वचना. ही पयली गजाल. डिस्को कितें ना, तुका दुसरें ना, वाल्मिकी तशें दिसलें म्हणून सांगता हांव. हे कार्यकर्ते निश्ठावान कार्यकर्ते. हे दीस रात सकाळी दीपक ढवळीकर येवच्या पयलीं आमी थंय आसता. तातूंत फोंड्याचे 2 जाण आसत आनी 99.9% लोक थंयचे. कोणे पयशे मागना, कोण जेवण मागना, कोण ना. जाय जाल्यार, आनी तूं जाणा ज्या तरेन पुलीस, ज्या तरेन सगळे लोक आमच्या फाटल्यान सोडले पळय, एक कोण कितें खावपाक गेल्यार आमकां पयलीं भितर घालतले. सो MGP पक्षान सोरो आनी MGP पक्षान पार्ट्यो म्हणटा त्यो जायना. आनी दुसरी गजाल, हे जे निश्ठावान कार्यकर्ते आसा पळय, ते फुडें सरून काम करता. दुसरी गजाल एक सांगता, आतां बाबान म्हटलें म्हणून सांगता तुका हांव, काँग्रेस इज फॉलिंग शॉर्ट टू टेक मेजर पॉयंट्स. काँग्रेसीक आज सुदीन ढवळीकर सर मेळ्ळा, तरी सुद्दां काँग्रेस खंय ना खंय तरी फॉल शॉर्ट पडटा. ताणी शिरोड्या एक प्रभावी कॅम्पेन चलयला की शिरोडकार वर्सीस भायले. हो जो मुद्दो आसा हो तुमी कसो कावंटर करता? भायले खंयचे म्हाका समजना. दीपक ढवळीकरच भायलो म्हणटा ना, दीपक ढवळीकर भंय आमची 4-5 मतां आसा. आनी दीपक ढवळीकर जर भायलो आशिल्लो न्ही, ही मतां आयली की कळटले. भायले कोण, जे स्वाभिमानी मंत्री येवन जे भोंवता पळय ते भायले. ते आमी भायले न्ही, आमी थंयचेच. थंयचे लोकांनी ताका दीपकाक सिलेक्ट केला. थंयचे लोक दीपका बरोबर भोंवता. 5 मनीस भायले दाखोवचे आमकां. भायले म्हणजे कितें, अख्खे गोंयचे अर्दे मंत्री शिरोडा आसता मरे. ते कोणा खातीर आसता? कित्याक दीपक ढवळीकरान ती ताकद आसा म्हणून फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू एवरी सेकंड मिनिस्टर थंय पावले. ते चिंतपाक जाय तुवें कित्याक पावले. बिकॉज दीपक ढवळीकर आनी सुदीन ढवळीकर हॅव बिकम सो स्ट्रॉंग दॅट हाफ ऑफ द कॅबिनेट इज इन शिरोडा टू डिफीट हिम. सो दॅट मिन्स तो भायलो तो थंयचो. एक वाल्मिकी आसा की मुद्द्यांचो विशय जेन्ना येता तेन्ना एक गजाल दिसता की मायनिंगा सारको मुद्दो जंय प्रचंड सरकारा विरुद्ध असंतोष आशिल्लो, ताजेर तुमी काँग्रेस किंवा इवन मोगो, very frankly you think you have succeeded in capitalizing on it? आय थिंक आमीच फक्त सक्सेसफूल जाला. कित्याक ते सांगता,
तुमकां याद आसतले आमचे मायनींग डिपेंडंट लोक जे आसा 2-3दा दिल्लीक गेल्ले आसा. दिल्लीक प्रोटेस्ट केलो. एकदा जेन्ना ते प्रोटेस्ट केले तेन्ना तांणी म्हळें आम आदमी पार्टीचो सुद्दां रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन मेळूं म्हणून. सो आमचो राज्यसभाचो MP जो आसा संजय सिंग तो तांकां येवन मेळ्ळो आनी ताणें तांकां आश्वासन दिलें आय वील रेज युअर इशू इन द पार्लमेंट म्हणून. आनी ताणें उतर ताणें खरें दवरलें आनी ही रेज दॅट इशू. आनी आज राज्यसभान एक पार्लमेंटरी कमिटी आसा ऑन गोवाज मायनींग इशू. आय डोंट नो इफ एनीबडी नोज बट दीस इज अ फॅक्ट. मागीर 2 म्हयन्या पयलीं तोच संजय सिंग गोंयान आयिल्लो आमची एक यूथ मिटींग करपाक. तेन्ना आमी त्याच मायनींग डिपेंडंटा बरोबर मिटींग दवरली आनी आमकां सगळें येता म्हणून सांगलें आनी ऐन वेळा तांकां वचपाक दिलें ना. सरकारान दिलें ना आनी मायनींग ओनरांनीय दिलें ना बिकॉज दे आर स्कॅर्ड. बिकॉज आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी आज आसा जी खरें उलयता आनी हे लोकांक आमी सांगता बाकीचे दोनूय पार्टी BJP जावं काँग्रेस जावं आज मायनींग बंद जाला कित्याक BJPनूय प्रॉब्लम केलो बाय रिन्युवींग द सेम रिलीजेस टू द सेम पीपल आनी काँग्रेसीन व्हडलो 36,000 crores स्कॅम केल्लो. सो आज फक्त आम आदमी पार्टीज एक खरें उलयता आनी सोल्युशनूय दिवपाक तयार आसा. ओके, हो जो मुद्दो आहा मायनिंगाचेर, हॅव यू सक्सिडेड और युअर पार्टी हॅज सक्सिडेड? For a minute, हय. I thought he is speaking like a BJP spokesperson. 35,000 crores म्हणटा पळय तो. 35,000 crores. What nonsense is that? तांचोच जो 35,000 crores म्हणपी आशिल्लो पळय तो बाबडो आतां ना. सो ताचें हांव कांय उलयना. ताणेंच मागीर ते 3,000 crores केल्ले. मागीर ताणें 300 कोटी केले दिसता. सो लेट अस बी व्हेरी क्लियर. मायनींग मॅस जें जालां पळय हे BJPन मॅस केलां. Are you succeeding as a campaign issue? Are you succeeding in capitalizing on it? Absolutely, because I'll tell you, we don't want to capitalize the misery of the people. But I will tell you, people have understood कि Congress is the only party which can solve this issue. कित्याक हाका पॉलिसी पर्स्पेक्टिव्ह जाय. पॉलिसी पर्स्पेक्टिव्ह आनी पॉलिसी अप्रोच हो काँग्रेसीन सांगला की आमी कन्सल्ट केल्या, स्टेक होल्डर्सांक कन्सल्ट केल्या, लिगल एक्सपर्ट्सांक कन्सल्ट केल्या आनी आमी एक पॉलिसी अप्रोच आमी आपणायला. वेन वी आर ऑन द चेअर विच विल हॅपन सूनर दॅन लेटर वी विल put that policy approach in perspective and in execution. आमकां खबर आसा हो इशू कसो सॉल्व करप. तो इशू म्हणून हांवें म्हणलें प्रॉब्लेम मेकर्स कॅनॉट बी प्रॉब्लेम सोल्युशन. तुका कित्याक सांगपा जाय? तुका कित्याक सांगपा जाय? लोक पळयताले, म्हाका सांगना. लोकांक सांगताले. BJP सांगिना, काँग्रेसीय सांगिना. उलयता BJP सांगिना, हांव BJP 35,000 crores आसा Point पळय. is- 35,000 crores हय. BJPन सुद्दां ती भाशा सोडली. कित्याक 7 वर्सां ते सरकारान ना. They have been failure. So 35. My point is not that. My point is very simple. तुम्ही मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक वचून, कारण आज BJPची सावड्ड्या सभा आसा, सो डेफिनेटली BJP इज ट्रायिंग इट्स बेस्ट to ensure that there is minimum damage in that belt. They will fail in it. The लोक have already decided to be with us. नाही पण तुम्ही पहिल्या दोन्ही पार्टी एकूच उलयता. आम्ही 23 मे लोक ना रे. आम्ही उलयता पळय काणयो आप आणि आदमी काँग्रेस तांचे बरोबर लोक ना या इशूचेर दोघे चार जण आम आदमी पार्टी सतत म्हणटा की BJP आणि काँग्रेस सेम ह्या मुद्द्याचेर सारखे कळटा. दोघूय म्हणटा आम्ही 23 मेक सांगतले तुमकां कितें करतले. आज कित्याक सांगिना आनी बरोवन दियात न्ही. मॅनिफेस्टो खंय तुमचो? लोकल मॅनिफेस्टो खंय आसा? बरोवन दियात न्ही कितें करतले. बाबा मायनिंग इशू सॉल्व जातलो म्हणून आमी उतर दिलां. प्लीज अंडरस्टँड. आमी ठामपणान असेंब्लीन सुद्दां जेन्ना रिझोल्युशन मांडिल्लें आमी ताचेर उलयल्या, भाश्य केल्या. प्रत्येक काँग्रेसीच्या आमदारान, आमच्या लिडरान, ऑपोजिशन लिडरान, सगळ्या आमदारांनी उलयल्या ताचेर. इट इज देर. वी आर नॉट इन पावर. देरफॉर आमी कितें सांगता तें आयकतलो कोण? सरकार करूं शकता. ताका जर लेजिस्लेटिव्ह क्युअर तूं एक्झामीन करतलो, जर ताका ज्युडिशियल मेकॅनिझमांतल्यान कशें जस्टीस मेळूं शकता ती एक्झामीन करतलो. आयक रे एक मिनिट ताजें कितें जालां? 35,000 ताका तें उलयलां ताका लागला. आय वॉन्ट टू टेक MGP ऑल्सो. कारण तुम्ही ज्या भागा भितर वेंचणूक लढयतात तातूंतलो त्या मतदारसंघातलो बरोचसो भाग जो आसा तो मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा. तुम्ही तरी कॅपिटलायज करपाक शकल्यार, कारण तुम्ही फायनली अल्टिमेटली सांगतात की तांकां सपोर्ट करता म्हण. तुम्ही तरी ह्या इशूचेर कॅपिटलायज करपाक शकल्यार. पळय ताजेर भरपूरशे गजाली जाल्ल्यो आसात. जेन्ना मायनिंगेचो इशू जालो म्हाका खबर ना आम आदमी पार्टी केन्ना इन्वॉल्व आशिल्ली. 99.9% हे लोक येवन सुदीन ढवळीकर सराक मेळिल्ल्या. हे सुदीन सरानूच तांची कामां घेतिल्ली आनी कामाक तांच्यांनी लक्ष बी दिल्लें आसा. सो म्हाका खात्री आसा की इलेक्शनाचो रिजल्ट जेन्ना येतलो त्यो मोठ्यो सभा जाल्यो म्हणून त्यो सभा मतांनी कन्वर्ट जावची ना. तशें तर कार्यकर्ते भोंवतातय जावपाना ना. ते पळय दॅट इज परसेप्शन. okay. हांव कितें म्हणटा परसेप्शन कॅन डिफर. आमी 500 लोकांक घेवन 1000 लोकांक घेवन भोंवना आनी पयशे दिवन भोंवना.
हे समजून घेवपाची गजाल. सो ही जेन्ना परिस्थिती येतली आनी वोटींग जेन्ना जातले तुका फोंड्या याद धर म्हज्या फोंड्या मडकय शिरोडा तुका सुदीन सराचो कितें म्हाका एक गजाल व्हेरी फ्रँकली नाव युअर ब्रोस्टेड टॉपिक्स आय हॅव टू आस्क यू दिस नाव फोंड्या शिरोड्या प्रियोळ मडकय हांगा बीजेपीक बरी लीड मेळटाली कम्फर्टेबल कुशनिंग लीड मेळटाली. आज जेन्ना तुमी ही गर्जना करतात तुमी कितें म्हणटात ह्या 4 हातूं भितर मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पक्षाक लीड मेळची ना ना मेळना लोकसभेक मेळची ना लोकसभेकूय मेळना मडकय सुद्दां मेळना मडकय मेळना फोंड्याय मेळना आनी हांगाय मेळना. सो ह्या 4 मतदारसंघा भितर तुमी काँग्रेसीक लीड दितले 100 लीड जाली ती जाली जे आमच्या लिडराक दुखावले लीड जाली पण हांव फाटल्यान उलोवपी मनीस न्ही आनी फुडल्या कितें चिंतून फॅक्ट इज फॅक्ट. सुदीन ढवळीकर कितें हे तुमकां इलेक्शन रिजल्ट आयले कळटलो. तुम्ही We are with our leader. ह्या 4 मतदारसंघा भितर काँग्रेसीक तुमी लीड दितले 100% न्ही. एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार तुमकां लोकसभेक, हय, सामकें लोकसभेक तुमी तुमी हे शिरोडा जिखताच म्हणटा न्ही तुमी बाकीयांनी कांय उलयत ना. एक जो आसा तो तुमचो नॉर्थाचो जेन्ना तुमचे प्रश्न येता तेन्ना मांद्र्या डिक्लेअरिंग द कॅन्डिडेट एट अ व्हेरी लास्ट मुमेंट म्हापशां यू प्रॅक्टिकली गॉट अ कॅन्डिडेट फ्रॉम बीजेपी आणि फायनली युअर नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट इज समबडी फ्रॉम साऊथ गोवा. These are the issues that are very aggressively raised by BJP. How are you going to counter them? Nobody is buying those issues which BJP is raising because people know that BJP is raising these issues out of frustration. As far as Mandre is concerned, atun दुबाव ना की कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपान उशीर जालो थोडो उशीर जालो पण आमचे थंय स्ट्रक्चर आसा पार्टीचे स्ट्रक्चर आसा आमचे थंय बूथ कमिटी आसा ब्लॉक कमिटी आसा ऑर्गनायझेशन आसा आमचे जे स्थानिक लिडर सुद्दां आसा सगळे खानाक खान लावन काम करता थंय. सो वी वील इमर्ज विक्टोरियस देर इज नो डावट इन दॅट की मांद्रे आमी विक्टोरियस इमर्ज जातले. आतां म्हापशां आमी जो कॅन्डिडेट दिला तो बीजेपीचो कॅन्डिडेट अशें न्हय. ही हॅज सबस्क्रायब टू द आयडियोलॉजी ऑफ काँग्रेस पार्टी. तो काँग्रेस पार्टी जॉयन जाला पार्टीन सगळ्यो ग्राउंड रियलिटी सगळ्यो गोष्टी एग्जामीन केल्या आणि एग्जामीन करून ताका कॅन्डिडेचर दिला पार्टीचे. सो इट इज नॉट करेक्ट टू से आनी गिरीश दॅट वे इज अ पर्सन हू हॅज बीन पार्टी प्रेसिडेंट हियर. ताणें उत्तरेकूय ताणें तशें कार्य केलां. ही हॅज बीन इन टच विथ द पीपल. तो संपर्कान आसा लोकांच्या. आतां कितें आहा बीजेपी कॅन सी दॅट डिफीट स्टेरींग स्ट्रेट इन टू देअर आयज. सो उत्तर गोंयांत ते आतां हो इशू मांडटले की तो भायलो आनी कितें दीस इशू हॅज गॉट नो मेरीट. And they will know when they will lose North Goa and when BJP will lose South Goa and all the by-elections to Congress party, they will know. ओके म्हाका लास्ट वाल्मिकी एक सांग दिल्ली चर्चा चलता बिटवीन आप आणि काँग्रेस अलायन्स जाता जायना म्हाका दिसता एवरी 24 hours वी आर हियरींग सम न्यू ड्रामा. अशी परिस्थिती भितर आज काय गोंया भितर कोण विड्रॉ जावपाक शकना किंवा कोण फाटी घेवपाक शकना. अल्टिमेटली त्या इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिनाचेर कॅन्डिडेटाचें नांव आनी चिन्ह आसतलें. जर ही अलायन्स जाली आणि तातूंतल्यान जर नवीन कॉम्बिनेशन्स परम्युटेशन्स जर तयार जातात इज युअर पार्टी ओपन फॉर दोज कॉम्बिनेशन्स परम्युटेशन पोस्ट पोल म्हणटा तुम्ही ना आतां जर अलायन्स जाली जाल्यार फुडली 24 वरां भितर जर अलायन्स डिक्लेअर जाता इट वील डेफिनेटली हॅव अ इम्पॅक्ट ऑन गोवा बोथ द सीट्स ऑल्सो बिकॉज यू हॅव कॅन्डिडेट्स इन बोथ द सीट्स. ना डेफिनेटली म्हळ्यार जर आता सुद्धा कितें जालें जाल्यार इट इज अ नॅशनल इलेक्शन एंड आय थिंक द डिसिजन शूड बी टेकन नॅशनली. सो जर दिल्ली हरियाणा पंजाब गोवा सगळे एक धरून जर कितें डिसिजन जालें वी वील डेफिनेटली फॉलो इट. यू विल बी कम्प्लिटली ओपन फॉर इट. हय हय पूण आय ऑल्सो नो दॅट पळय आमची आतां पार्टी जी आसा केम आउट ऑफ एन एंटी करप्शन मुवमेंट एंड दॅट वॉज अ मुवमेंट अगेन्स्ट द करप्शन ऑफ द काँग्रेस. सो आमी जल्मूच जाल्यार काँग्रेसीक गाळी घालीत ऑलमोस्ट म्हणूंक शकता तुमी. सो आज पूण स्थिती अशी आसा की बीजेपी इज बिकम अ डेंजर टू द कंट्री, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, टू द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, टू द सेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. सो इन दॅट सिच्युएशन आमी काँग्रेसी बरोबर सुद्धा अलायन्स करपाक तयार आसा बट इट इज ओन्ली अ प्री पोल अरेंजमेंट to take care of electoral arithmetic. But I don't believe we will be becoming ministers or part of the government after polls. My final question to you, as a political party, Aam Aadmi Party right now considers BJP its principal opponent. Correct. Not the Congress. Correct. Principal opponent is BJP. हांव इतल्याचेर थांबता. Not our opponent, the country's opponent म्हणत जाता. हांव इतल्याचेर थांबता. सो परत एकदा बिकॉज ऑफ कॅम्पेन आनी तांची सभा चल्ल्यात म्हूण बीजेपीचो
रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या डिबेटाक नाशिल्लो, बट जे गोंयचे इश्यू आनी कॅम्पेनाची एनालिसीस हांगा जावपा जाय आशिल्ली तो खोलायेन करपाचो प्रयत्न केला. ऑल 3 लिडर्स वेर हियर अँड इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग पिक्चर. कॅन्डिडेट तुमचे मुखार आसात आनी मतदान तुमी करपाचें. चिंतून करात, मुद्दे तुमचे मुखार मांडल्यात आनी फक्त एका म्हयन्याच्या कॅम्पेना भितर हुरळून वचपा सारकी आमची जनताय आसना आनी आमची वोटरूय आसना. ताका लागून विचार करात, फाटल्या 5 वर्सांचो नियाळ घेयात आनी ताजेर तुमी सामको खोलायेन विचार करून कोण बरो, कारण हांगा गोंया भितर फक्त देशाचोच मुद्दो ना, डेफिनेटली आमी 2 खासदार निवडटात. त्याच बरोबर जी बाय इलेक्शनां जातली तांचो राज्याच्या सरकार आनी त्या सरकाराची स्थिरता आनी त्या सरकाराची ऑप्शन्स हाजेरूय परिणाम जातलो. ह्या सगळ्याचो विचार करून तुमी मतदान करतले अशी आस्त बाळगिता आनी थांबता. आयल्या इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात पुढे. नमस्कार.